अळे गो वेगी वेगी काम कर गो. आज शनिवार फाल्यां म्हाका हांगा येवंक मेळना जो. हांगा तोटाक येवंक मेळना जो. गोरवांक फाल्यां आयतार. फाल्यां गोरवांक बरें भितर आज गोरवांक नितळ करीजे पुरा गोरवांचें काम. काले बाई हांवें एकल्यान तर करी जाय गी. फाल्यां ते आसताले आयताराचे. प्रेम आसता गो आयताराचे. ते आसताले सांगाता बेळोल करताले बाई. अळे गो ते आळशी रेडो ते हें पुरा काम करिना. तुका गोत्ता न्ही गे ताणें ऑफिसान बसून काम करचें. ते आतांत काले टुकू टुकू करून पुरा कंप्युटराचें करता न्ही गे. तूं सगळें आज काम करन मुगदी फाल्यांक दवर नाका न्ही. नाही माय हांवें येवचेंच अप्रुपागा. आयल्यार त्या गैराक लागली त्या तोटाक वचू ह्या तोटाक वचू थंय आंबे जाल्या पळय थंय हे पोलोस जाल्या पळय तेल तर सांगताय म्हाका. तुका प्रेम लागी सांगू जाय लागी ते घरात आसता गो. अळे गो तूं मोरया दिन तुका दिल्लें काम कर. धर पुरा माडयेच्या मुळा वचून पयलें पोपळां वेंच पळय. पोपळां तुवें वेंची नासतना पुरो पोपळां किरलोच जाल्यान किरलो नायल्यान वेगी वेंच. ये पुरो बुजार्द जायला बाय. नाही माय हांव एम.ए. पास जाल्या वय. एम.ए. तुजे ते धुवन क्लीन करूंक मय हांव जाल्या. अळे गो गायरांक दोनच्या सांगल्या तितलें एक व्हडलें काम न्ही. आमकां एम्मे ना आमकां गाय मात्र आसची. ती एक गाय बऱ्या मोलाक दिल्ले तर आसाले. हांव विकूलच सोडती ही एकली हांगा. काल गो चिंतवन रावला काम कर सांगल्या तुका बग्गा ना गे काम करूंक. माय तुजे हळ्ळेच्या जिवाक तू कसं जायत हे आमकां जावचें ना माय. आनी हांव एप्लिकेशन घालता तेय कशें येताले हांव येता. हे बा कठीण गरमी तोटांत रावल्यार ना गे वारें ना मनीस ना गे. ह्या दगीक कितें जाता गे मनशाक. पाप त्या मनशा तिची गत तांकां सांगूंक तोंड पुरतें येना बिरमत. इका बुजी बिरबोतला तर बस जातीची वेळी तांची पुरो बिरबोत पावप हे करता. खाली कल हांगा ताला तवसाजे. हे म्हाका मेसेज घाल्या म्हाका कॉल कर सर. कॉल आयला वचून सीदा वेचे मागीर. कॉल आयलेस कॉल आयले आतां येता राव. अब्बा तुवें बरें जालें कॉल केल्लें म्हाका. माय हांगा तोटांत आसा कितलें काम दिता तुजे चान्स ऑफिसान बसून. हांवें एप्लिकेशन घालता जायती आनी हांवें येचें कामाक. आत्तां हांगा आसलें हें खंय गेलें. सगळो दीस त्या फोनार आसता. फोन घेवन दमचें उलोवचें. एक काम करना थंय एक काम करना. आनी कशें कामागारी मेळनात. म्हाका कळना इतल्या तोटांत बेडो आसा कितें करचें. एक जण मेळना म्हणी गत्त आसा जाल्यार ना गे आपलें काम म्हण चिंतून हें काम करनात. आनी कशें दीस काडचे गेंच्या मदें म्हाका कळना. तूं कितें हांगा येवन बसलाय. तोटांत काम सांगल्यार तुका काम बग्गाना आनी काले करताय तूं. हांवें सांगलेली म्हाका फोन आयला बसो तर कायल्यो. तुका फोन शिवाय दुसरें कांय ना. आशा हांगा ये गो. काले बाय एक खाले दांतोडींत गॅस. तुका कितले फावटी सांगले हांवें केस भायर उगयचे. घरांत केस उगयना जळदीर म्हणून. प्रेमाचे बुजे लयते. तुमचे खाले मुझे नहीं असमे बेड्डार पर नक्श सबच्यानी बेड्डार घालच्यो. जळदीर पण तेंत घरांत तुमकां कळना गोत्ताय गे. भायर केदाळे
केस बाहेर उगयचे नक्ष वसन पैसे काढायचे मडाच्या मळांत हांगा फुरा नक्ष काढणं मरे तू तुम्ही प्रेम लागे सर मुझ्या जिनियंत म्हाका येदोळी कोणीच फाटी उलयल्लो ना ये काल फोर येवन म्हज्या घरार गेल्ले ये म्हाका बुद्धी शिकयता हांगा ये गो अशा पडटल काले जाले तू कोणांग फाटी उलयताय आनी मुखार तुवें म्हाका अशेंच फाटी उलोवचें जाल्यार नागे तुवें ह्या घरांत रावची गरज ना तू म्हाका एक चोरी मर्याद दिनाय उलयल्ल्या उतराक नागे फाटी जाप तुजी हे तुजें घर न्हय हें म्हजें घर तुझे घर झाला मुझे जाता घर मुझे ये घर तू मुझे बरीच आयली तुझ्या बरी येऊ ना गो म्हाका दिताना 50 पावंडा भांगार दिला काजाराच्या पहिले 25 दिवलो काजार झाला बरी 25 हांवें हाडली उलाते तुझ्या पुताक कार दिव लागे बटवळात 2 बळ्याचे फ्लॅट काढून घेऊन आगे ते फ्लॅट तुझ्या नावार झाल्या मागेर मुझे फ्लॅट करताय तितलेच पुरो गो जगतल्यार मात्र जावचें ना आनी एक फुटे ह्या दांतोनीन म्हाका केस मेळोवंक सोडी नाका तू शा भितर रांच्या गुड्यार शिताशी कुठली आसा गो तातून बेळटात ते म्हजे न्हय गो ते तुजेच म्हजे लागी धवे केस लांत धवे केस असचे तुझ्या माथ्यार तुझेच ते प्रेम जाल्यार जायत गो तू न्हय कशें उलयताय गोत्ता गी दव्या केसा मर्याद दी गो पयलें मर्याद दिवंक शिका तुजे दवे केस गो फाल्यां तुजेय जावंक पुरो दवे केस ते तुका गोत्ता आसा गी अरे बाय आता हांवें कितें करी जाय आनी तुवें कांय करचें नाका त्यो तुज्यो नक्षो आनी तुजे केस इल्ले सांबाळून दवर म्हज्या घरांत तें पुरो म्हाका दिसचें नाका तें म्हाका बरें दिसना तुवें करूंक जाय तितलेंच जायत बाय तशें जाल्यार आसाले म्हाका तोटाक पुरो धाडिला काय हांव भितर आसाले सोबीत करल ऑफिसाक अशें प्रेम कशें येता तशेंच हांव बसता बरें एक नीब मेळटा वचोन दी हाच्या घरा खंय येता थंय वचोन दी हांव एक बरें करून म्हज्या घरार वता हळे गो म्हजी बाजूक रायली इस्त्री करून दी गो म्हाका मिसाक वचोंक हांव गो म्हाका येवसू गा पिसाक हांव येता तुवें घाल्या गो शनवाराच्या मिसायेचें कोणें गोत्ता गे तुका कितले फावटी सांगला फादऱ्याबान प्रायवंतांनी आनी गरजेवंतांनी मात्र तूं इतलें तरणाटें घट्ट मोठ तुका फाल्यां सकाळीं उठोन बरें करून मिसा वचों जायना सकाळी जायना म्हाका विक्की उठूंक जायना म्हाका 10 वरां वचून न्हिदोंक जाय असो कसो जाल्यार हांकार सुटयजे हे हांकारान भरलां हे कोणाची गी शिकणां आयकता कोणगी म्हज्या विशयांत आका शिकयता हे पयलें अशें नातलें आतां एकदम सांबळ जाला तें हांव खंय येता थंय म्हज्या फाटल्यान बायसारोंक पळयता न्हय तुमी सांगा पळया शनवाराचे मीस कोणाक तुमकां गोत्ता आसा मू तुमी इल्लें समजून म्हाका सांगा येवलीन बाय म्हाका मिसा येवंक जाता गी म्हूण आतां गोत्तो ना कित्या म्हळ्यार आमच्या घरांत म्हज्या की प्रायवंतां मस्त जाणां आसात तशें जाल्ल्यांत तुका गोत्ता न्ही हांगा वस्तुराची रास आसा म्हाका वेळ मेळटा गी ना गी म्हाका कळना ह्या प्रायवंतांक पुरो शनवाराच्या मिसा वचोन आयली देखून ती वचोन हांव तरणाटी न्ही हांव घरा पळयता जाता गी ना गी म्हूण हॅलो म्हजी बाय सांगता सोलवराचे बिसाक वसोलो जोगी सोलवराचे बिसाक याचे प्राय वालताली हांव पयलें तावलो तूं वसूल आसा सोलवराच्या बिसाक आयताराचे इल्ले चड वेळ न्हिदूंक जाताली काल किरी ना माय म्हजी एक कोणें सांगला गे सोलवराचे बिसाक वसवलो जो म्हणून अशी येतले माय सांगून आसता तिका प्राय जालेली ती तशेंच हांव येता बिसाक जायते ती आसूं दे थंयच म्हजे मायन आसा न्ही 2 तर करचे ते एकले आसाले ऑफिसाक येता सुनू त्या सुनेक आनी म्हाका 2 तर करता एका सुनेक कशें केल्या तशें आनी एका सुलेक वयर करलो वचचें धाकट्या सुलेक वयर केल्या व्हडल्या सुलेक सकयल करचें तसली सासू माय सांगता 50 पावंडा भांगार हाडना आयल्या म्हूण सांगून हांवें तितलेंच दिला तिले भांगार बात रडला हांवें कार फ्लॅट पुरा दिला ते पुरा लॅक आसला
काय गो 50 पावंडा सांगताय तू हं? तुझ्या खिसाड ते म्हज्या बाबांनी ते गायरां दिवन पुरा ताचे संतान करणं इतले कुटां मोड केले हं? आनी ती इतली कुंगडां म्हज्या घरात हांव नाडली ते कोंगडा तुझ्या घरात लढली मागीर खंयत हांव नाडली म्हज्या घरात हांव तडली आतां तांत्या वयर तांत्यांक आनी तितली संतान जालां गोत्ताय गे आनी कुट्टां आनी जगणी ती कोणी हाडली आनी पोर तुज्या गोवान फ्लॅटाक पयशे ना सांगून ते अंबासिडर कार विकून हांगे तें पुरो तूं सांगा नाय अँबॅसिडर कार कोणाचे तें म्हज्या मावळ्यान दिल्लें गो म्हाका तुका गोत्तें म्हजो मावळो कितलो घटमुटगी म्हूण तुवें खाल हाडलाय तुज्या मावळ्यान खाल दिलां म्हज्या मावळ्यान आसा न्ही 2 पावंडाची ब्रेसलेट घाल्या गोत्ताय तिसनी गो पोर खंय बेस्ता गेल्लें सांतेन भायर पडल्या म्हूण सांगलें म्हजे कांबळांच्या रेड्यांचे तुका मोल गोत्ता गे हां कांबळांचे रेडे म्हज्या बापायन दिल्ले पास्टियेक जोत दिल्ले ताच्या उपरांत दुसरें जालें तिसरें जालें हे 4थ्या बोटींचे तांणी हाडली भांगाराची पुरा हें आसा न्ही शिल्डां पुरा कितली जातीत तुवें काल हाडलाय तुवें केलें स्टायल केलें भोवलें आयलें जालें जालो दिल्ले मर्सिडीस कार आनी ते फ्लॅट ते पुरो म्हाका दी तुका ते आसात न्ही रेडे आनी पुरो काले सगळे कोंबी ते पुरो बसोन ते तूं काण घे तें तूं खाण घे म्हूण सांगताय पेस्तात दाळा मांस रांदल्यार घडये घडये बसोन भायर येताना भितर येताना मीठ पळयताना पुरो बरें जाता तुका माय तुवें उलयलें पुरो माय तूं दोदोन तर करताय म्हणून पुरो गोत्त आसा म्हाका वय गो हांव दोन तरच करता सगळे वाड्यांत संवसार भरून वाड्या भरून आयलाय न्ही गे आनी हांव तुका तशेंच करचें